चर्ची कडेन उबे आसात। 2 दिसां पयलीं आमी उद्घाटन केल्लें ह्या हॉटमिक्स रोडाचें। हो हॉटमिक्स रोड जो आसा हो रोड खरें म्हणजे 3 वर्सां पयलीं जावंक जाय आसलो, पण ते तिळारी प्रोजेक्टाक लागून मोठी मोठी पायपां आमी खणलीं। फुडले 50 वर्सांचें आमी प्रोविजन केल्लें आहा उदकाचें, आनी ह्या उदकाच्या प्रोविजनाक लागून जवळ जवळ 3 वर्सां रखडली आनी आज तो हॉटमिक्सिंग सुरू केला आमी। आनी एक हॉटमिक्सिंग एक बऱ्या तरेचें काम तो इवो थॉमस म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आमचो, तेणीन एक बऱ्या तरेचें काम हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा की एक बरें काम हांगासर जातलें आनी येता त्या 7-8 दिसां भितर हो सगळो रोड कंप्लीट जातलो टील कुशेली मेरेन। एक खूब तेंप जालो, जवळ जवळ 2-3 वर्सां आमच्या सगळ्या स्वाभिमानी मतदारांक जे त्रास सहन करचे पडले त्याच्या बद्दल हांव दिलगीर आसा। कांय बऱ्यो गोश्टी करता जाल्यार कांय त्रास हे सहन करचेच पडटा। खरें म्हणजे ही कामां खूब वर्सां पयलीं जावंक जाय आसली, उदकाची पयलीं स्पेशली जावंक जाय आसली। आज उदकाक लागून जे पळय कितें लोक भोगतात ते त्रास निदान शिवोली मतदारसंघाक तरी जावचे न्हू ह्या दृश्टीन आमी एक 30 MLDचो प्लांटय आमी घालता आनी ह्याची ऑलरेडी प्रक्रिया सुरू जाल्ल्यो आसात। आनी तिळारीचें उदीक जेन्ना हांगासर थोडेशें एक 200 मिटराचें काम उरलां, तें काम सोंपलें की हो 30 MLDचो प्लांट आमी बेगीन सुरू करता आनी शिवोली मतदारसंघात केन्नाच उदकाची उणीव जावची ना एक फुडलें विजन नजरे समोर दवरून फुडल्या पिडयेचें भलें जावचें ह्या उद्देशान आज आमी कामां ही जी हातीन घेतलेली आसा। आनी बाब प्रमोद सावंत आजचे जे मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्या। तेज्या पयलीं आमचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर आसले, तेंच्यांनी तेंच्या आशिर्वादान हे जे प्रकल्प आमी आज घेतलेले हातीन ते सगळे प्रकल्प आज आमी जवळ जवळ सोंपोवपाच्या मार्गार हाडलेले आसा। कांय दिसांनी आमी तो एक हांगालो होली क्रॉसा कडलो जो मदलो रस्तो आहा, जेणे करून वांयगणी शेती जवळ जवळ 400 एकर शेती पडिका खाली येयल्ली आसा, थंय आमी एक बरो पूल करतले। दोनूय सायडीन ब्युटिफिकेशन आसा आनी ते पूल केल्या नंतर त्या जे पडीक शेती आहा ती शेती लागवडी खाला येतली। आनी अशा तरेचें एक विजन फुडें दवरून एक फुडल्या 50 वर्साचे चिंतून आमी ही जी कामां आज हातीन घेतलेली आसा ती कामांक म्हाका सगळ्या शिवोलकारांनी पाठिंबो दिवचो। तेंच्या पाठिंब्यान आनी शिवोली मतदारसंघातल्या तमाम जेंच्यांनी म्हाजेर प्रेम करून म्हाका निवडून हाडलो तेंचे कडेन परत एकदां पांया कडेन वयता आसतना ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान हांव आज ह्या रोडाचें एक 7-8 दिसां भितर लोकार्पण करतलो, जेणे करून एक सुलभ आनी सुटसुटीत नोव्हेंबर एंड पर्यंत आमी हो रस्तो जातलो म्हणून जें प्रॉमीस केल्लें तें आमी प्रॉमीस फुलफील केल्लें आसा। आनी अशा तरेची सगळीं जी कामां आसा ती आमी मार्गाक पावयतले। देव बरें करूं।